प्रितीच्या भाव तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसती म्हणटा आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथुवाचो 5वा विस्फोर वोड 20 ते 26 पर्यंत Matthew chapter 5 verses 20 to 26 आनी आतां आमी पयले देवाचें उतर आयकुया. देखून हांव तुमकां सांगता, देवाक मानता ते करूंक शास्त्रियां आनी फारिझेयां परस तुमी अदीक राजिनात जाल्यार स्वर्गीच्या राज्यांत तुमी भितर सरची ना. रागा विशीं शिकोण. जिवीशी मारूं नये. पुर्वजांक अशें सांगलेलें म्हूण तुमी आयकलां. आनी जिवीशी मारतीत तांचेर न्यायसभेचे खास्तीचे फॉर्मट पडटले. तर हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपल्या पेल्याचेर राग दवरता जाल्यार ताचेर खास्तीचे फॉर्मट पडटले. कोणी आपल्या पेल्याक अपमान करतीत जाल्यार ताचेर महाधोरण सभेचे खास्तीचे फॉर्मट पडटले. आनी कोणूय ताका नोसतो म्हणटीत जाल्यार उज्याच्या एमकोणाची खास्त ताका फावो जातली. म्हणटच तुजें दान वेदिशी घेवन येताय जाल्यार आनी तुज्या पेल्या आड कितेंय आसा म्हूण तुका थंय उगडास जाय जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच सोड. पयलीं वचून तुज्या पेल्या लागीं समाधान कर, मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटूय. तुज्या वाद्या लागीं उपरासतलो तोंटो ताच्या बरोबर वाटेर आसतना बरे भाशेन सोंपय. नाजाल्यार तो तुका नितीदाराच्या हातांत दीत बी आनी नितीदार तुका चौकीदाराच्या ताब्यांत घालून बोणगोणीत उडयत. हांव तुका खरेंच सांगता, तुजो निमाणो पाव आसारियान तुवें फारीक करीसर तुई सोडली तुका सुटका मेळचीच ना. प्रितीच्या भाव आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत जेजू आयज आमकां रागा विशीं शिकवण दिता. भाव जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, कोण ना कोण आमचेर आड येतलो, कोण ना कोण आमकां रागाबोरीत करतलो, कोण ना कोण आमकां दुखयतलो. आनी भाव जेन्ना आमी खरें जेजूचे फाटलावदार, खरें आमी जेजूचेर बाबार दवरता, खरें आमी जेजूक आमचो स्वामी आनी देव मानून घेतला, तर जेजू म्हणटा तुमी कोणाचेरूच राग धरिनाकात. वय रागाबोरीत आमकां करतलो, कितें तरी सारकें आसचें ना आमच्या जिवितांत, पूण तो म्हणटा हो राग धरिनाकात. आनी तेजे फुड्यान तो कितें म्हणटा, तो म्हणटा 24 वडीन तो म्हणटा 24 वडीन हांव वाचता. तो म्हणटा थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच सोड आनी पयलो वचोन तुज्या पेल्या लागीं समाधान कर, मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. भाव कितले फाटी आमी म्हणटा आमी इगोर्जेक वेता, आमी मिसाक वेता, आमी आमचें दान करता, आनी त्या वेळार आमी जेजू कडेन येता, देवा कडेन येता मागणें करपाक, आमी आमचें कितें दान भेटयता, आमी इगोर्जेक पयशे घालता, आमी खूब वस्तू करता. पूण आयज जेजू कितें म्हणटा, तुजें दान वेदिशी घेवन येता जाल्यार आनी तुज्या पेल्यार आड कितेंय आसा म्हूण तुका थंय उगडास जाय ती जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच सोड आनी पयलीं वचोन तुज्या पेल्या लागीं समाधान कर, मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. जेजू आयज कित्याक हें आमकां सांगता. भाव आमी संवसारान आसा, आमकां कोण रागाबोरी करतलो, कोण आमचेर आड येतलो, आमकां भोगसणे दिनासतना हो आत्मो आमकां आमच्या भितर सोदतलो. आनी भाव जेजू म्हणटा जेन्ना आमी दुसऱ्यांक भोगसणे दिना, आमी रागाबोरीत रावता, तर कितें जाता, देव आमकां भोगसूंक देवान आमकां भोगसूंक जायना. कित्याक जेन्ना आमी भोगसणे दिता तेन्नाच देव आमकां भोगशिता. आनी जें भोगसणें आमी आपणायलां तेंच भोगसणें आमच्यान दुसऱ्यांक दिवं जाता, आमच्या दुस्माना पासून दिवं जाता. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्यां वयर रागार जाता, आमी दुसऱ्यांचेर आड येता, वय आमी कांय वायट करूंक ना, पूण ती आमचेर आड येयल्यान तर आमी तांकां भोगसणें दिनासतना आमी रागाबोरीत रावत जाल्यार आतां सैतानाक आमच्या जिवितांत पदवी मेळटा, सैतानाक आमच्या जिवितांत जागो मेळटा. आनी जेजू म्हणटा
तुम्ही सगळें केलें जाल्यार, तुम्ही सगळें तुमचें दान दिलें जाल्यार, सगळें तुम्ही मागणें केलें जाल्यार, सगळें तुम्ही जें दिवंक जाय इगोर्जेन आनी तुम्ही दुसऱ्यांक गरीबांक आनी हें सगळें दान दिलें जाल्यार, पूण सैतान तुमच्या जिवितांत हा जाल्यार आनी देव तुमचे मागणे आयकना जाल्यार, कित्याक ते बोक्सांनी दिनासतना रावत जाल्यार देवाक आमकां बोगसूंक जायना, तर ताचो फायदो कितें? तो जेजू म्हणटा थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच सोड आनी पयलीं वचोन तुज्या पेल्या लागीं समाधान कर, मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. भाव भयणीनो, ह्या उतराची सजमणी आमकां इतली बारीक मेळ्ळी जाल्यार आमी कितले पाटी आमच्या जिवितांत जें देवान आमकां जेजू वरवीं केलां तें आमकां फावो जातलें आसलें. पूण कितले पाटी आमी फकत धर्म करता, आमी समजता की आमी मिसाक गेले, आमी मागणें केलें, आमी आमचें दान दिलें, भिकाऱ्यांक पयशे दिले, सगळें बरें केलां, पूण आमी रागा बरीत रावत जाल्यार, आमी दुसऱ्यांक बोक्सलें दिनासतना रावत जाल्यार, कोणें आमकां त्रास केले जाल्यार आमी तांकां आमी दूख घेतल्या काळजांत आमी तांकां बरे भशेन त्रास करिना जाल्यार देव आमचे मागणे आयकना. देंवचाराक पदवी मेळता आमच्या जिवितांत. जेजू आयज म्हणटा दान सोडात, हें सगळें करतात तें सोडात, पूण वसात आनी समाधान करात आनी तेज्या उपरांत यात आनी त्या वेळार तुमकां सगळें बरें, सगळें देवाचें बरें फावो जातलें. आयज भाव भयणीनो, आमी जेन्ना आमी पाटलावदार म्हणटा जेजू, आमी क्रिस्तांव म्हणटा, जेजून आमकां सांगलां ह्यो वस्तू आयच्या शेवटच्या मनान, तर आमी खरेंच भावार्थी जाल्यार, खरेंच जेजूचेर भावार्थ दवरता जाल्यार, ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता जाल्यार, तर आयज आमी खेरीत भाशेन देवा मुखार आयज आमी ताका बोगसणें मागुया, देवा कडेन बोगसणें मागुया, कित्याक आमी ह्या उतराची सजमणी नासली जाल्यार, आमी केला जाल्यार आयज देवाचें बोगसणें मागून आयज आमी आमच्या मनाची नडसरणी करून ह्या उतरा प्रमाणे आमी चलया आनी खेरीत भाशेन जेजूचें उतर आमच्या काळजांत बिगून हें पाडुया आनी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडूनदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.